Hello, Father James Kubicki here with a story about today's saint, a missionary to the U.S. from Eastern Europe, St. John Neumann. He came to the U.S. as a seminarian and was first sent after he was ordained to Buffalo, New York, to serve the German-speaking immigrants there. In time, he became the Bishop of Philadelphia. He had quite a gift for languages and could speak 12 different languages fluently. The story is told of an elderly Irish woman who went to him for confession. Speaking quickly in Gaelic, she told him her sins and then listened to his wise advice. As she left the confessional, she was heard to declare in Gaelic, "Thanks be to God, we finally have an Irish bishop." But what made Bishop Neumann a saint was not his success in ministry. It was his love. When he canonized St. John in 1977, Pope Paul VI said, "To accomplish his task, love was necessary. And love meant giving. Love meant effort. Love meant sacrifice." There are many who have lived and are still living the divine command of generous love. For love still means giving oneself for others, because love has come down to humanity, and from humanity, love goes back to its divine source. It is not enough to acquire the good things of the earth, for these can even be dangerous if they stop or impede our love from rising to its source and reaching its goal. Let us remember that the greatest and the first commandment is this: you shall love the Lord your God. Father James Kubicki is the National Director of the Apostleship of Prayer. For prayer resources and to learn more about the Apostleship of Prayer, visit their website at apostleshipofprayer.org. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्याची मिसाचे भेटीन ह्याची मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या रोजा मारिया पेरेरा हिच्या आत्म्या पासत तिच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. तशेंच दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता रेजी गामा आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचून ही मिसाची भेट भेटयता. आमच्या मागण्यांत आयज आमी दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात लॉवेल फेर्नांडीस, कॉस्तान्सियो गामा, मार्सेलिना गामा, ब्रँडन थॉमस आनी मारिया फेर्नांडीस. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. ताणें तांकां तांची बूक मारली. खेरीत भाशेन जेजू तांचे काळजाचे अंतरेक वो तांच्या कुडीची गोरजो उडकून तांची ताणें बूक मारली. देवाच्या उतराक खेरीत भाशेन जायतीं वर्सां अंतरेकून अंतरेकतालीं पोरसां हे पोरजेक देवाच्या उतराची गरज आसली. तांकां ताणें देवाचें उतर दिवन तांच्या जिवितांत जें निराशीपण आसलें तें दादोशी केलें. तांची कुडीची बूक जी आसली ती जेजून उंड्या वरवीं तांची बूक मारली. आमच्या जिवितांत देव आमकां हेच दिसपोटी करता.
आमकां फावो ती वस्तू दिता, फावो ती मोसुरी दिता, फावो तो धीर आलाशिरो आमकां दिता. आमी ह्या देवाक दिनवासूंक आनी दर दिसाक देवाक मानता तें जिवीत आमी जिवंक हे मिसांत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोवाळ मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवान एकामेका लागीं बोगसोणे मागुया. काळजांतान दूख दोतोल्यांक तुका बोगसोणे दिवच्याक बापान धाडला. सोम्या काकुतकोर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुतकोर आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उसव्याक बसलाय. सोम्या काकुतकोर सोर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. प्रार्थुया. ओनूद देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो एकलोच पूत आमच्या सोयंबान दिश्टी पडलो. आमचे सारको जाल्लो आमी ताका ओळखिलो. तशेंच आमी ताचे उदेशी काळजान आनी मोनान बदलोवन ताची सारकी जावंक पाव म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवत चलयता सासणाच्या ससनाक. वाग्योन जुवांचे पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग म्हणल्यार देवाक करचोच आनी जो कोण मोग करता तो देवातावन जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना. कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातून देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापय जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमची पातकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. देवाचें उतोरें. जाबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. परतून म्हणुया. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. देवा राजाक तुजें शाणेपण दी. तुजेच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. पर्वताचेर लोकांक शांती उपजूं, दोंगराचेर तांकां न्यायनीत मेलूं, नितीन तो दुर्बलांक राखूं आनी गरिबांच्या भुरग्यांक निवारूं. जाबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. ताच्या काळार बसतलीं प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम असो चड शेकान शेक तीच तोगतली. एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्या पर्यान, न्हंयचे देगेर तावन प्रितुमेचे शिमा पर्यान चलतली ताची राजवट. जाबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. उद्गार.
गरीबांक बरी कोबोर दिवंक कोयद्यांक सुटका पोरगोटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसून ओड्यांतलो भायर सरतना पुस्कोळ लोकांचो जमो देखलो आनी गवळी नासलेल्या शेडयां पोरी आसली देखून तो तांकां चुचुलो आनी तांकां सोबार वस्तू शिकोवंक लागलो. चड वेळ जालो म्हूण पळोवन ताच्या शिसांनी लागीं येवन म्हणलें, ही स्वात एकसुरी आनी जबोर उशीर जालो. लागशिल्ल्या नोगरांनी आनी ग्रामांनी वचूंक आपणाक जेवण खाण विकतें घेवचे खातीर तांकां धाडून दी. आनी परती पाडून ताणें तांकां सांगलें, तुमीच तांकां जेवंक दियात. आनी ताणें म्हणलें, तर वचून 600 रुपयांचे उंडे घेवन आमी तांकां खावंक दिवचे खंय? आनी ताणें तांकां विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? वचून पळयात. आनी चवकशी करून तांणी सांगलें, 5 उंडे आनी 2 मासड्यो. सगल्यांक चोंब्यांनी हिरव्या तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायात म्हूण जेसून तांकां फरमायलें. आनी 100 आनी 50 जोम्यांनी तीं कुशीन कुशीन बसलीं. तेन्ना 5 उंडे आनी 2 मासड्यो हातांत घेवन स्वर्गाक दोळे लावन ताणें आशिर्वाद घालो आनी उंडे मोडले आनी तांकां वांटूंक आपल्या शिसां कडेन ते दिले. तशेंच 2 मासड्यो सगल्यांक वांटल्यो आनी सगलीं जेवून दादोशी जालीं. उरलेले कुडके तशेंच उरलेल्यो मासड्यो एकठांय करून तांणी 12 करोंड भरले. जेवलोल्यांतले दादलेच 5000 आसले. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मुगाळ बाबा भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जियेता आनी ह्या संवसारांत आमी कशे तरेन जिवंक जाय तें बागेवंत जुवांची पयली चीट आज आमकां सांगता. आमी तर कोणाकूय म्हणलें हांव तुजो मोग करतां, दुसरे आमकां रोखडेच दोळे मोठे करून पळयतात आनी ती आमी खरेंच तांची मस्कऱ्यो करतात वो खरेंच सांगतात काय म्हूण ती पळयतात. जायते फावटी मोग हें उतर आमी आमच्या फायद्याक वापरता. मोग हें उतर आमी जायते फावटी आमचे अदीक आनी अदीक दुसऱ्याचो फायदो घेवंक आमी हें उतर वापरून आमी ताचो फायदो काडटा. पूण बागेवंत जुवांव आज आमकां म्हणटा, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक देवा कडचोच आनी जो कोण मोग करता तो देवातान जल्मला. कित्याक देवान आमचो मोग केलो. कोणाक धाडलो जाय देवान? आमचो मोग करता देखून देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत आनी आमची सोडवण करूंक ह्या संवसारांत धाडलो. होच पूत जेसू हे निराशी जाल्ले पोरचेक, गवडी नासलेले पोरचेक तो किरीत भाशेन देवाचें उतर दिता. देवाचें उतर दिवन तांकां तो दादोशी करता. ही पोरसां कितलीं वर्सां अंतरेकता देवाक. ती देवाची सोडवणीक आशेता. देव केन्ना येतलो आनी आमकां सोडवण दितलो, मसियस केन्ना पावतलो अशीं ही पोरसां किरीत भाशेन आपल्या जिवितान आवडेता. आनी जेसूक जेन्ना तीं पळयतात खरेंच तो मसियस, खरेंच हो देवान धाडलेलो सोडवणदार म्हूण तांकां थावें जाता. आनी जेन्ना तांकां तावें जाता तेन्ना जेजूचें उतर आयकूंक, तो करता त्यो मिलाग्री पळोवंक, तो करता ती उत्सुऱ्यां पळोवंक, तो सांगता ती वस्तू आयकूंक आनी आपलें जिवीत बदलूंक ती तयार जातात. हाका लागून बाबा भयणीनो ताचो पाटलाव ती करतात. आनी अशेंच कितें जेसू मागणें करतना एका दिसाक व्हड्यार तो बसून प्रवचन करतना जायतीं पोरसां थंय आसलीं. 5000 सुमार दादले आसले. तांकां उशीर जातालो, घरा वचूंक वेळ जातालो. तरी पुतेन ताच्या शिसांनी मागलें, सायबा तांकां वचूंक दी, वेळ जालो. आनी जेसून म्हणलें, तुमचे लागीं कितें आसा जाल्यार दियात. आनी लाचार मनीस आसलें तें दिसभर घडीक तांणी खेलें आसतलें. म्हणटूच 5 उंडे 2 मासड्यो आमचे लागीं आसा सुमया. हें कितें पावतलें? लोक आसा, वर्जां आसा कितलीं, उरपोंज आसा कितल्यान. जेसून म्हणलें बसुयात तांकां. आनी देवाक दिनवासून तांकां बाबा भयणीनो जेसून दादोशी केले.
जेजू म्हणटा हांव जावन आसा जिविताचो उंडो, जो कोण म्हाका खाता तो सदां काल दादोशी जातलो, तो केन्नाच मोरचो ना. ही जेजूची आश्वासनाची उतरां आमकां. आमी घडी खरेंच मोगान ही उतरां घेता जायत. आमी घडी खरेंच त्या देवाक मोगान पळयता. आमी खरेंच जेजूचो खरो मोग करता. आमी फाटलावदार म्हूण आमकां विचार करुया. आमी कसलो मोग करता जायत. कितें म्हाका मागता तेन्ना मेळटा तेन्नाच हांव सोम्याशी येता. म्हाका गरज आसा तेन्नाच हांव सोम्याक उलो मारता. वो म्हाका उदीक आनी उदीक सुरक्षीत सांबाळ म्हूण हांव त्या सोम्याचे लागीं वो ताचो पाटलाव करूंक हांव सोदतां. बरेंपण म्हाका मेळटलें तेन्नाच हांव पाटलाव कोत्तां. वो म्हज्या जिवितांत कोश्ट येतात, त्रास येतात, आडकुडी येतात, वायट येता, तेन्ना सोमी म्हज्या सांगाताक सदां काल आसा. हें आश्वासन म्हाका आसा जाल्यार आमकां विचार करुया. जेजू हे पोरजीचे चुचुरे करता, कित्याक गुडी नासलेल्या शेडयां पोरी ती आसली. जायती आमची उक्रिस्ती बाबा भयणो आज ह्या सोम्याक अंतरेकता. तांकां गुडयें बरें उतर पावूंक ना, तांकां गुडयें बरें उतर मेळो ना, तांकां गुडयें बरें उतर आपल्या जिवितान आपलें जिवीत बदलूंक तांकां फावो जायना. आमी तर आमच्या सगल्या ह्या संवसारांत भावा भयणांचो मोग करता जाल्यार आमी देख जावया. आमच्या जिवितांत कितें तरी बदलो पाडुया. दुसरो आमकां पळयता आसतना ओ क्रिस्ती भाव आमची देखे वरवीं, आमच्या उतरां वरवीं, आमच्या कुरण्या वरवीं आपूण खरेंच जेजूचो पाटलाव करता म्हूण समजून घेवंक तांकां आमी देख जावया. तांकां आमी एक आमच्या जिवितांत नमुणे जावंक वावरुया. तेन्नाच की सर्गीचें राज आमचे मदें येतलें. तेन्नाच की त्या पुताक देवान धाडलो आमचो मोग करूंक, तो देव आमचे सगळें दादोशी जातलो. अशें जावं ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. मोशा बाबा भयणीनो मोशान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सावून मागात. तुमच्या हातांतल्या बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेन आमच्या लायके पवित्र सोबेच्या अलावा सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा तुजी पोरसां भेटयता ती देणी दोयेन मानून घे. तुजें देवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी वावरतान आनी भक्तीन सोत मानता. तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उद्देशी ते आमकां भरपूर मेळो म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणेचे देवा सोर कड्यान सुलतान जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयचे दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणीचे सासणीक येवसोन उक्ते केले आनी तो सगल्या पोरजांचो उजवाड म्हूण दाखयले. अंदूच पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण पोसजोडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोद. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. दिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोटपोर गोटुया. सुम्याचे सुवामे औंडो घातला आनी एकाची पियेता. इतलेच मोटी तूं वैभवाचो, आमी तुजें मरण पळोवता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोरनीक रोजा मारियेची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली 3 वर्सां तुवें आपोवन वेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी सागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचुरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आज जी आपलो जल्माचो दीस समोर रमता त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणां खातीर आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई संगतीत चोपोती बागयोन सुसे बागयोन धर्मतान सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सोरबोंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. एकामेकाच्या मोगान जिवंक आनी देवाचें राज आमचे मदें विस्तारूंक, देवाची उतरां आमची करूंक आनी आमचे जिविता वरवीं दुसऱ्याक देख जावंक जेजून मागणें शिकयलां. कोतकोतेन आमचे हात सोडून जेजून शिकयलेलें मागणें सगळीं बरोबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामका येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशा नोतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन
सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका तुजे कुशी प्रमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजूच चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसारचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसारचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसारचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी वस्त जेसू आमच्या जिविताचो उंडो जावंक सोदता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुगली आमी सुभागी. आत्मीक गुन्यांव खातीर मागणे. मोगाला जेसू तुम बोपोय संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोद मानता. सगळ्या वस्तून हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घोडी तुका हांव संस्कारान घेवन शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या कालसांनी तूं म्हज्या कालसान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदीच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. Jesu neno amka
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुज्या संस्कारांत आमी वांटो दिवं, आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटाय. तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफोड जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हेंच देणें आमकां आयती कोर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमचे पृथ्वे खातीर मागणे आमी उबारुया. सुरपदवीदार देवा, आख्या विश्वांत आनी ल्हानांतले ल्हान रचने भितर तूं आसा तितलें कोनवाडायेन तूं वेंगयताय. जिवीत आनी सुंदराय आमी राखचे खातीर तुज्या मोगाची शक्ती आमचेर रोखय. कोणाकूच दुखय नासतना भाव भयणी कशीं जिवंक आमकां तुजे शांतीन भर. दुर्बळांच्या देवा, मनशांनी सोडून आनी विसरून दिलोल्यांक पूण तुजे नदरेन उंच मोल आसलेल्यांक वाटावंक आमकां आदार दी. आमच्या जिवितान पेकोवणी फावो कर. हे पृथ्वेचो आमी सांबाळ करूंक आनी न्हय तिची दुर्दशा करूंक, सुरोपाय सगल्यांक वपूंक आनी न्हय प्रदुशण आनी निसंटन करूंक. दुबळ्यांच्या आनी पृथ्वीच्या कुस्तार फक्त फायदो मेळोवन घेवंक सोदतात तांच्या काळजांक तुजो हात लाय म्हूण आमी मागता. तुज्या अगणीत उजवाडा सरशीं आमची यात्रा करतना दर एके वस्तूचें मोल सोदून काडूंक, ओजापान आनी मनभवान भरूंक आनी सर्व रचने सवें आमी खोलायेन एकवटून आसा म्हूण ओळखून घेवंक आमकां शिकय. दर एका दिसा तूं आमच्या वांगडा आसाय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. निती, मोगा आनी शांती खातीर चलयल्ल्या आमच्या झुजान आमकां धीर बोड दी म्हूण तुका आमी प्रार्थना. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. आयज सांजे 7:15 वाजता पवित्र संस्काराची बोजवण जातली. आयची बोजवण करीत भाशेन एडोरेशन आमची तरणाटीं चलयतली आनी तरणाटीं करतली आनी जी तरणाटीं जाणी आपली नांवां दिल्यात तांणी तातूंत भाग घेवचो. आयज तावन आमी आमचें एडोरेशन ह्या वर्साक तावन सुरू करता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात एकामेकाचो मोग करून देवाक आमी ओदीक आनी ओदीक दुसऱ्यांक वांटून दिवंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवचे उजो संसाराक आमी वचूंक जाय, जिविताच्या